सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात हो आयचो विशय. भयणीनो, ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करता आसतना सिमनारींत आसतना आमचो एक आत्मीक गुरू जें कितें सांगतालो तें म्हाका उगडास आयलो. तो म्हणटालो, तुमी सिमनारिस्ट कशे दाव्या हातान तुमचें कागद आनी उजव्या हातान पवित्र पुस्तक. दाव्या हातान कागद न्यूजपेपर आनी उजव्या हातान पवित्र पुस्तक बायबल. ही उतरां आयकून आनी समजूंक ह्यो दोन वस्तू आमकां गरजेच्यो अशें तो म्हणटालो. कागद म्हणल्यार कितें? कागद म्हणल्यार हांव फकत आयज न्यूज पेपर दाखोवपाक सोदिना. कागद म्हणल्यार जें कितें आमी आयकता आयज जावं आमचे सोशल मिडियाचेर, न्यूज पेपरांचेर, टीव्हीचेर वो रस्त्याचेर जे एडवर्टिजमेंट घातलेले आसात, वो लोक उलयता, वो कोण भाशणां करता, हें सगळें आयकप. मनशाचें संवसारांतलें आयकप. हें आयकप बरें, कित्याक कान दिल्ले आसात आमकां. कान आसलेल्यांनी आयकुचें. पूण तें आयकून बरे भाशेन तें समजूंक तातूंत कितल्यो फोटी आसात, कितलें सत आसा, कोण आमकां नाडूंक सोदता, कोण आमकां बरें दिवंक सोदता, कोण आमचो फायदो काडूंक सोदता, वो कोण बदल हाडूंक सोदता, हें समजूंक एकदम गरजेचें. आनी हें कागद जरी तर समजतलो जाल्यार हें पुस्तक, पवित्र पुस्तक एकदम गरजेचें अशें आमचो आत्मीक गुरू म्हणटालो. भाव भयणीनो, हांव दर दिसाक कुट्टाळे कॉलेजींत जावन घरा येता तेन्ना वाटेर जायते एडवर्टिजमेंट दिसतात. खेरीत भाशेन सांकवाळे तुमी थंयसर जायते फावटी पळयलां आसतलें. भितर सांकवाळे भितर सरता आसतनाच दोन व्हडले एडवर्टिजमेंट आसले. एक 24 hours फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी ताचे कुशीक फ्री वॅक्सिनेशन. पळयलां तुमी? उगडास आहा. एक आजून आसा, फ्री वॅक्सिनेशन म्हणटा तो आजून आसा. फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा तो थिंगासरलो काडलेलो आसा. पूण जितले फावटी ताचेर म्हजेर नदर पडटाली हांव हेंच चिंत्तालो, कितें समजपाचें हांगासर. सगळें फ्री 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 दिता म्हूण अकस्मात सांगपाकशे लागलेले आसात. तांचेर आमचे वडील आसात, तांचेय फोटो आसतात. एकाचेर ए पार्टीचो अधिकारी जो आसा ताचो फोटो, जाल्यार दुसऱ्या हाचेर आमचो मुखेलमंत्री आनी आमचो प्रधानमंत्री ताचो फोटो आसा. पूण दोनूय कडेन फ्री फ्री हें आसा. फ्री पडून हांव जाल्यार खुशाल जालो. फुकट मेळटा तें कित्याक सोडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता म्हजे भशेन तुमी जायतीं जाणां खुशाल जाल्यान फ्री हें आमकां सगळें फ्री मेळटलें. जावं फ्री इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री वॅक्सिनेशन, मागीर फ्री वॉटर आनी आनीकूय कडेन ह्या दिसांनी जायतें फ्री येवपाचें आसा. हे दिसांवां जावं पासून तरी तें येतलें. तें जाल्या उपरांत कितें जातलें ती दुसरी गजाल. फाटल्या वर्सांनी 5 वर्सांनी आनी एलिसांवां येवचे पयलीं आयकल्लें आनी आयज पासून कितें कितें घडून आयलां, कितले फ्री जॉब्स मेळ्ळ्यात तें आमकां सगल्यांक खबर आसा. पूण चिंतपाचो आनी नियाळपाचो तो मुद्दो हो, हें सगळें जें आमी आयकता पळयता सोशल मिडियाचेर, आमकां वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर, ट्विटराचेर, इंस्टाग्रामाचेर ह्यो वस्तू आतां आयकत येवंक लागलेल्यो आसात. इतलें चड जाल्लें आसा, आयकूंक पासून जायते फावटी आमकां वेळ ना, त्यो वाचूंक पासून आमकां वेळ ना. पूण बॉम्बार्डमेंट ऑफ मिडिया, बॉम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज जायत आसा. तातूंतली जायती फेक न्यूज आनी थोडें सारकें आसा. तें कशे भाशेन समजपाचें सारकें कितें, फेक कितें आनी खरें कितें. जाल्यार मुद्दो हो, हें सगळें जरी तर समजूंक आमी पवित्र पुस्तक उजार करिना जाल्यार आमकां कोणूय फटयतलो, आमी सांडटले. थोडे फावटी जांकां आमी वायट म्हणटा ते आमकां फटयतले. थोडे फावटी जांकां आमी बरें म्हणटा ते आमकां आपणाक जाय ते वाटेन वतले. जरी तर देवाचें उतर आमचे लागीं ना. आयची वाचपां भाव भयणीनो, हें आयकप आनी समजप आनी सांबाळप हाचे विशीं आमचें मन ओडटा. पयल्या वाचपान दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां, मोइजेस देवा लागीं उलयता. आनी मोइजेस देवा लागीं उलोवन कितें सांगता, आयक इस्रायेला, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या
पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर. जें कितें सांगलां तें बेस्तेंच न्हय, कारण आसा, हेतू आसा ताका सांगूंक. आनी जो हेतू देवाचो आसा म्हणजे हो देश जो देव तुमकां दिवंक सोदता तो जरी तर तुमकां मेळटलो जाल्यार ही उतरां चोत्रायेन चीत दियात. ह्या उतरांक चोत्रायेन चीत दिवन ती समजात आनी ती सांबाळात, जिवितांत पाळात. आनी तेन्ना जो कोरार घडून येतलो, देवान अब्रामा लागीं पयलो कोरार केल्लो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. मनीस आपल्या पातका वरवीं कोरार मोडटा, देव मोडिना. जशें दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन जाकोब उगडास करता, देव केन्नाच बदलना. आमी मनशां परतून परतून बदलता. इतलें की आमी कितें विचून काडटा, सुबे माजार सांगता आनी मागीर बदलता. जे भाशेन पार्टी बदलप चालू आसता आमच्या गोंयांत जाल्लें आसा आनी आजून पासून तो मुद्दो आमच्या मनान फ्रेश आसा. आमी विचून काडलेले एके पाटीन ते उडकी मारून पावले दुसरे वाटेन. आतां एलिसांवां येता तेन्ना घडये परतून आनीक उडयो मारपाचें जायतें चालू आसतलें. म्हणटूच बदलता मनीस, देव बदलना. आनी हो देव जो बदलना तो आमकां हें सगळें सांबाळूंक आपयता. आनी ही आज्ञा देवाची जरी तर आमी पाळली जाल्यार ती आमकां जिवीत दिवंक पावतली. पूण मनीस जेन्ना कोरार मोडटा तेन्ना देवाचें बरेपण जें आसा तें तो ओगडायता. जशें मोइजेसान सांगलेलें हें बरेपण तुमकां देव दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर. पूण मोइजेसा लागीं केल्लो कोरार मनशान आपल्या पातकान जेन्ना मोडलो तेन्ना तांकां खास्त पडली, तांकां गुलाम करून उडयले. पूण देव नव्यान कोरार करता. आतां दुसरे सुमूर्तीन हो कोरार आमकां मेळटा तो दुसरे फावटी. मोइजेसा लागीं देव कोरार करता आनी आपली विचून काडलेली पोरजां, इस्रायल पोरजां, तांकां हें सगळें भासायता. तुमच्याहून हुशार आनी कोण जावचो ना, तुमकां ह्या संवसारांत दोमावन दवरपी कोण जावचो ना. आयज पासून इस्रायलाचे लोक खूब हुशार हें आमी जाणा. जायती हुशारकाय इस्रायल देशांतली येता. भाव भयणीनो, देवान जें कितें भासायलां तें हें आमकांय मेळटलें जाल्यार ही देवाची आज्ञा पाळूंक आमी गरज. आनी जशें भाग्योन जाकोब आमकां उगडास करता, देव जरी तर बदलना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें चलप एकदम गरजेचें. तें उतर समजून जें घेतलां तें आमच्या जिवितांत सांबाळूंक. हें उतर सांबाळटा आसतना भाव भयणीनो आडखळी जायत्यो आसात. एक आडखळ म्हणल्यार ह्या संवसारांतलें उतर तें परतून परतून आमच्या कानाचेर सादयतात. आयज एडवर्टिजमेंट करपाची तरा पळयात. आयज आमकां सारकेंच बॉम्बार्ड केल्ले आसात. इतलें की आमकां फोटी सांगून 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 आनी त्यो फोटी आयकून 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 जायते फावटी जी फोट आसा तीच सोत म्हूण आमी मानपाक लागलेले आसा. आनी हे आमचे राजकारणी आसात ते जायतें करतात. आतां ह्या दिसांनी जायत्या जाणांच्यो सफायो येतल्यो म्हणजे गेल्ल्या 5 वर्सांनी आमी हें केलां तातूंतले चडशे भपके जावंकूच ना, करूंकूच ना, पूण सांगतले आपण हें केलां म्हणून. जाल्यार आयकता तें समजूंक, तें नियाळूंक आनी त्या प्रमाणें चलूंक आमकां एकदम गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता. जेन्ना हे कायदे इस्रायलांत आसलेले, कायदो पाळप म्हणल्यार देवाची सेवा करप, हें इस्रायलाचो लोक समजता. जुदेव लोक हें मानतालो आनी आजुनूय मानता. देवाची आज्ञा आनी कायदे पाळप म्हणल्यार देवाची सेवा करप. आनी कायदे म्हणटा ते खंय आसात? हे कायदे आनी आज्ञा ज्यो आसात ते सुमूर्तीन देवान दिल्ले ते 10 मानामेन जे मोइजेसा लागीं देवान दिल्ले ते कायदे. आनी त्या कायद्यांक ही पोरजां सारकी घट रावता. तशेंच लोकगणती ह्या पुस्तकांतूय आमकां हें मेळटा. लेवी शास्त्र ह्या पुस्तकांत जायत्यो आख्खी वडूच आसा कितें कितें करपाचें, कितें कितें ना करपाचें. जाल्यार पयली आज्ञा जी दिल्ली, ल्हवू ल्हवू मुखार थोडे शेकडे वेता म्हणल्यार जे पुर्वज आसले तांणी जायत्यो वस्तू
आनिकूय एड केल्यो, नव्यो केल्यो. समजुया आतांचे भाशेन आमी मिसाक आतां मास्क घालून येता. पयलीं तुमी मास्क घालून येतालीं मिसाक, आमी येना आहलीं मिसाक मास्क घालून. सॅनिटायझर दवरलेलो आसा. मिसाक भितर सरता आसतना आमी आजमेत लावन सॅनिटायज करताले आमकां. सगल्या वायटांतलें आमकां निवार आनी पवित्र करून आमकां इगर्जेन भितर काड म्हण. आतां आमी सॅनिटायझर हातीक लायता. कित्याक? आज्ञा, नवी आज्ञा पॅन्डेमिकाक लागून. बाजारांत वचत जाल्यार बाजारांत जावन परतून आयल्या उपरांत बेगीन बेगीन न्हांवपाक वेतालें हांव. आतां मातशें बंद जालां अशें दिसता म्हाका. पूण पयली वेव जेन्ना आयली तेन्ना आमी सगळीं हें करतालीं. हांव भायर गेलो परतून येता जाल्यार न्हांवप. जे भाशेन शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, ह्यो चाली रिती ते पाळटाले. आमी सुरू केल्लें कित्याक? पॅन्डेमीक आयलो आनी पॅन्डेमिकाक लागून आमी खरेंच आमचे हात परतून परतून धुवपाक जाय, आमी धुले. सॅनिटायज करपाक जाय, आमी केले. मास्क घालून भोंवपाक जाय, आमी घालून भोंवता. भाव भयणीनो, पॅन्डेमीक काबार जाल्या उपरांत अशेंच करतले हांव काय? आमी मास्क घालून भोंवतले हांव, परतून परतून आमचे हात धुयतले हांव काय बंद करतले हांव मागीर? दुबावरीत पॅन्डेमीक बंद जाल्या उपरांत आमी म्हणटले हांव बरें आतां गरज ना मास्काची, मास्क काडून दवरतले हांव, आमचे हात परतून परतून धुवपाचे. वो ते आल्कोहॉल बेस्ड सॅनिटायझर जे आसात ते उजार करपाचे बंद करतले हांव. जाल्यार असल्यो थोड्यो चाली सुरू जाल्ल्यो त्यो मुखार वचत रावल्यो. आनी तांचे विशीं हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजू लागीं एके भाशेन झगडी मांडटात. तुजे शीस करिनात, ह्यो चाली रिती आसात त्यो पाडिनात. इतलें की जेवचे आदीं हात कशे भाशेन धुवप, पांय कशे भाशेन धुवप, हेंय सगळें मांडून दवरलेलें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना भाव भयणीनो, मनशाचो मान जो आसा ते हे विसरले. देखून जेजू तांकां सांगता, इजायासान तुमा धोंग्यां विशीं जें सांगून दवरलेलें आसा तें खरें. ओंटांनी ही पोरजा म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजे कडल्यान पयस आसा. फकत आपणाक जाय तेंच उजार करतात, नाका तें कुशीन दवरतात. जिवीत आमचें दिसा दिसाचें वेगळें जाल्लें आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, कितें आयकुपाचें आनी आयकल्या उपरांत कितें समजून घेवपाचें आनी समजल्या उपरांत कितें पाळपाचें, हें जरी तर आमी समजतले जाल्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर आमकां भोव गरजेचें. मनशांनी जी इंटरप्रिटेशन केल्या ती आमकां फकत समजूंक. ही समजणी घेता आसतना आमी साणना जावपाक मागणें गरजेचें. देखून जरी तर तुज्या दाव्या हातान न्यूज पेपर आसा, वा तुज्या दाव्या हातान तुजो मोबायल फोन आसा, इंस्टाग्राम आसा, वो वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा, हें सगळें पळयता आसतना जरी तर आमी देवाचें उतर थंयसर घेनात जाल्यार आमी सगळीं सांडटलीं. आयज पासून जायत्या जाणांक आमकां सांडून उडयल्लीं आसात. आयज पासून आमी आयकून भोव करून जें कितें वायट आमचे भितरल्यान जावन येता, जेजून आख्खी वळेरी आमकां सांगल्या कितें कितें मनशाच्या भितरल्यान जावन भायर येता. वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, परदुवार, आपस्वाट, खोटेपण, फटकीरपण, कामजार, निर्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण, हे सगळे उगूण आमकां दिसनात काय? आनी असले उगूण आमचे भितरले वा आमचे बराबर जी कोण जियेतात वा आमचेर जे राज चलयतात वा आमकां जे शिकयतात, तांच्या जिवितान असल्यो वस्तू आसात तेन्ना आमच्या जिविताचेर कसलो प्रभाव पडलेलो आसा, कितें इन्फ्लुएन्स जाल्लो आसा. आयज आमची तरणाटी खंय पावल्यान, आयज आमच्या भुरग्यांचो फुडार खंय दिसती पडटा. तर हें सगळें जें वायट आमचे भितरल्यान येता तें निवळ जावपाक जाय, तें सॅनिटायज करपाक जाय, ताका मास्क घालपाक जाय. आनी तें जरी तर आमी करतले जाल्यार देवाचें उतर आनी पवित्र साक्रामेंत जे आसात ते आमकां आदार करतात. पवित्र साक्रामेंतांचो आदार घेवया. भोव करून हे मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी भाग घेता, आमच्या शेता बाटांनी तयार जाल्लो उंडो आनी सोरो ह्या आल्ताराचेर आमी उबारता आनी देवा लागीं मागता, ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमकां हें बदलून दी. ते भाशेन आमचेंय जिवीत जितले फावटी ह्या साक्रामेंतान येता, पवित्र मिसाचे भेटेन येता वा कुमसाराच्या साक्रामेंतान येता, तेन्ना तें बदलोन नवें जावपाक जाय. देवाच्यो आज्ञा आमी ज्यो मोडपाक लागलेली आसात त्यो आमी नव्यान पाडपाक जाय. थोडे फावटी ह्यो आज्ञा साद्यो, थोडे फावटी आमकां प्रश्न आसात, हे कायद्याची गरज कितें आसा, हें करून म्हाका फायदो कितें जाता, थोडे प्रश्न आसात. समजूंक जाय, वय समज
जे कोण जाणात, जे कोण शिकल्यात, जे कोण नियाळ करतात तांचे लागीं विचार. ते समजून घेतल्या उपरांतूच कितें जिवितांत पाळचें आनी कितें ना पाळचें, कितलें आमी सोत मानचें, कितलें आमी ना सोत मानचें, हाचे विशीं आमकां देवीक जाणवाय जाय. भोव करून आतां ह्या दिसांनी जेन्ना एलिसांवाचो उजो पेटलेलो आसा तेन्ना चतूर रावचें. जायते जाण येतात आतां ह्या दिसांनी, हें फ्री दितात, तें फ्री दितात, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितात, फ्री वॉटर दितात, फ्री वॅक्सिनेशन दितात, फ्री कांयच मेळना. सवाय माल खंय पोटाक माल पडटा हें आमी सगळीं जाणा. हें फुकट जरी तर घेतलें जाल्यार तीं एलिसांवां जाल्या उपरांत उरलेलीं 5 वर्सां फुकट जें आतां एलिसांवाच्या पयलीं आमकां दितात तें घेवन लुट्टून चोरून खावंक चालूच आसतलें. पूण ज्या वेळार आमी फ्री घेवपाचें बंद करीत तेन्ना आमी कोणाचे गुलाम जावन उरचे ना. म्हणटूच म्हज्या प्रमाणे आनी म्हज्या नियाळा प्रमाणे म्हाका दिसता हें फ्री 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 म्हणटा तें आमकां फकत गुलाम करचें पासत. गुलाम जावचें न्हू, वो फटोवन घेवचें न्हू, पिशे जावचें न्हू. जें कितें फ्री म्हण दितात तें सगळें आमच्या टॅक्सांतलें येता. जें टॅक्स तुमी पे करतात, एक वस्त घेवपाक टॅक्स आहा. एक टूथपेस्ट घेतलो जाल्यार टॅक्स आसा, एक गाडी घेतलो जाल्यार टॅक्स आसा. आमी टॅक्स भरता आनी त्या टॅक्सांतले आमकां आमचो सरकार दिता. सरकार आपल्या बळसांतले वो खंयचीय पार्टी, ती पार्टी खंयचीय जावं मागीर, ती मागीर आम आदमी जावं, BJP जावं, काँग्रेस जावं, वो आनी खंयच्यो आतां नव्यो नव्यो पार्टी येतात त्यो जावं, कोण आमकां फ्री कांयच दिना आपल्या बळसांतलें. आमचेंच काडून आमकां दिता आनी तो तांचो कायदो. थंयसर जरी तर आमी तांकां धाडटा विचून जाल्यार जे टॅक्सीस आमी लोक फारीक करता ते बरे भाशेन मांडून हाडूंक, एक सॅक्टराक ते बरे भाशेन घालपाक, हें करपाक तांकां धाडलेलें आसा. ताका म्हणटा आमी लेजिस्लेशन. पूण हें करिनासतना जरी तर आमकां फकत फटयल्ले आसात. तुका आमदार जाय टोर्नामेंट करपाक, डोनेशन दिवपाक, तें आमदाराचें काम न्ही. तुका आमदार जाय रस्ते बांदपाक, तें आमदाराचें काम न्ही. पूण आयज जे कोण आमदार जाल्ले आसात, जांकां आमी आमदार केल्ले आसात, तांचे कडेन आपणाचीच समजणी चुकलेली आसा. तांणी समजुचें, आमी समजुचें एक आमदार म्हणल्यार कितें तें. त्या पासत जें कितें आयकतात तें समजून घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. तर हे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो, जी आमची गैर समजणी जाल्ली आसा, मिसअंडरस्टँडिंग्स जाल्ली आसा, वो जायत्यो वस्तू आमी उरफाट्यो समजल्ल्यो आसात, तें समजून घेवंक आमकां फावो तितली कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी तें समजून घेतल्या उपरांत तें जिवितांत पाडूंक जी घोटाय जाय, जें काळजीदारपण जाय तें आमकां जण एकल्याक दी म्हूण हे भेटेन आमी मागुया.